नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आईची मुख्य खबर. चित्ताकुला ग्रामपंचायतचा अध्यक्ष उपाध्यक्षाचा आज निकाल. पंचायत बीजेपीच्या ताब्यात. चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष आज निकाल लागलो. ग्रामपंचायत बीजेपीच्या ताब्यात. कारवार तालुक्यातली चित्ताकुला ग्रामपंचायत ही कारवारात 36 संख्याबल सदस्य असलेली एकमेव ग्रामपंचायत. या 36 सदस्य असलेल्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीचेर 36 सदस्यापैकी निवडून येयले सदस्य वेगवेगळ्या पार्टीचे असतात, तसेच स्वतंत्र बी असतात. कारवार तालुक्यात होड पंचायत मंडळ चित्ताकुला ग्रामपंचायत. या ग्रामपंचायतीचेर आजी माजी राजकारणालो दोळा असा. कारण ही ग्रामपंचायत हातात येयली म्हणल्यार होड अशी व्याप्ती तेमगेल्या ताब्यात येता. तितूंतले मतदार तेमक मेळटले या उद्देशान चित्ताकुला ग्रामातले रहिवासी माजी आमदार सतीश सैल आणि शासकी रुपाली नाईक हे मी बाजी लायली. जाल्यार ही पंचायत कोणाच्या ताब्यात वयतली हेची उत्सुकता अख्ख्या चित्ताकुला ग्रामाच्या जनतेक लागली. दोघी आजी माजी आमदार ग्रामपंचायत ताब्यात घेऊक आपापल्या परीन प्रयत्न करू लागले. चित्ताकुलात प्रत्येक जाग्यार चर्चा जाऊ लागली की कोण अध्यक्ष आणि कोण उपाध्यक्ष जातलो म्हण. पंचायत कोणाच्या ताब्यात वयतली हे कळूक येवचे नाशिल्ले. प्रतिष्ठेचो प्रश्न आशिल्लो. सत्ता हातात असून रुपाली नाईक जिखतली की गांवचो रहिवासी म्हण माजी आमदार सतीश सैल जिखतलो हे कळचे कठीण जाले. दनपारा सगळे नूतन सदस्य ठरयल्याप्रमाणे चित्ताकुला पंचायतीत हजर झाले आणि अखेर सांजेचे 4:30 वाजताना या प्रकरणाचेर पडतो पडलो आणि निकाल लागलो. अध्यक्ष स्वाती सुरज देसाई आणि उपाध्यक्ष म्हण रीना राजेश वांयगणकर हेमगेल निवड झाली. रुपाली नाईक हेमी तेमगेर अभिनंदन केले आणि अध्यक्ष उपाध्यक्षान आपापले विचार व्यक्त केले आणि मतदाराले आभार मानले. हे दोघी सदस्य स्वतंत्र म्हण निवडून येयले. अखेर रुपाली नाईक हेमगेर वतीन तेमी अध्यक्ष उपाध्यक्ष झाले असे तेमी मनोगत व्यक्त केले. सदाशिवगड ग्रामपंचायतींतल्यान हांव स्वाती सुरज देसाय अध्यक्ष म्हणून निवडून येयल्ले आसा आनी हितूंक आमी भरपूर त्रास काडले आसा. गेले फाटी 5 वर्सां आमकां खूब अन्याय जाल्ले आसा आनी ते अन्यायाचे न्याय दिवसाठी लोकांक न्याय दिवसाठी आमी रावल्ले आसात. देव म्हणलेलें नांव म्हूण घेवन हे लोकांनी शपथ घेवन जे खोटी शपथ घेयल्ली आसा तेमकां देवीन महामायेन आनी दुर्गेमीन आज न्याय करून दाखयल्ले आसा. आपूण आसा आनी तुमकां जे अन्याय जाला तेजे आपूण तुमकां आज न्याय दिवन तुमकां भरपूर मतां विन करून हाण घेवन आमकां तेमी सपोर्ट केला. तशें आमकां बाकी आमी इंडिपेंडंट जावन रावल्ले आशिल्ले हांव आनी सुरेश देसाय आनी आमगेलो ग्रूप. प्लस आमकां तितून भितर रुपाली मॅडम भरपूर सपोर्ट करून आमी आज जॉयंट आमी हे पंचायतीत अध्यक्ष जावन विन जाल्ले आसा. चित्ताकुला पंचायतीत उपाध्यक्ष म्हणून निवड येयल्ली आसा आनी म्हाका म्हागे मेंबरान निवड हाडले आनी म्हाका हांव तेम साठी खूब काम करतलें आनी हांव अशेंच हेजे करून खूब पंचायतींत हें करता घेतलें इम्प्रूवमेंट करता घेतलें आनी हे सगळे गांवांत खूब अशी कितें उदकाचे तेजे सगळे हांव आनी जास्त हेज्या जास्त इम्प्रूवमेंट करता निवड येयल्ली आसा.